किती झालं की नाही राव रे किती झाले कोणतरी 5-6 जण बोर्ड कडे पाहिजे गेल्या 5-6 जणांनी आम्ही बोर्ड काढता येऊ ना बोर्डाचेर आम्ही जंगल जाऊ पाहिजे आमचा आमदारचे बोर्ड नाका त्या बरं आता म्हाका एक सांगा फाटी मात किती झालं की नाही राव रे किती झाले कोणतरी 5-6 जण बोर्ड कडे पाहिजे गेल्या 5-6 जणांनी आम्ही बोर्ड काढता येऊ ना बोर्डाचेर आम्ही जंगल जाऊ पाहिजे आमचा आमदारचे बोर्ड नाका त्या बरं आता म्हाका एक सांगा कितें हांव उगी रावलो बोट सकल काय हांवें तू हात सकल काय हात सकल दोस आता हांव कितें बसून घालून बसून सांगलो माझ्या कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलय विनायक तुका सांगता हांव सगळें बरें आसा सांगता तू हात म्हटल्यान दोस आतां कसो करूं हात म्हटल्यान दोस कसो करूं उलय किती जालें काल सर्वेशाक धमकी दिवपाक गेले भुरगे 4 जाणां पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट हांवें तेजे भावाक धाडलो सांगलेले भाव आयज रिटर्न चवथी खातीर भायर सरलो भायर सरलो आयज हे जावपा कारण सर्वेशाच्या भाभी आसा पळय कंप्लेंट दिली कंप्लेंटंट हांव न्ही कंप्लेंटंट दिली तेजी कंप्लेंट ती कारवार गेली कारवार गेली मागीर कारवार येतकून येतकीर हें करपाक जाय आसलें कळ्ळें न्ही काल तुमी म्हाका बरे भशेन चवथी टायमार भोंवण नाका म्हणटलें काल तुमी म्हाका बरे भशेन सांगलें सगळें जालें मागीर हांवें उतराक रिस्पेक्ट दिलो मागीर तूं हांगा येवन हें कितें करता सगळे गेले मागीर रिस्पेक्ट दिलो काल भुरग्यांक धाडून धमकी दिवपाचें कारण कितें रातचे सांजचे आतां ते कितें करपाक लागलें कंप्लेंट दिली हांव कंप्लेंट दिवपाक न्ही तेणी दिली कंप्लेंट तो 3 सुमार येवपाचो आशिल्लो तो कारवार गेलो मागीर उलय ना आतां एक सांगता आतां रातचे घर फोडलेले तेजे घर फोडलेले अरे आमकां कशें करतले कंप्लेंट दिनासतना आयकून घे कळ्ळें तूं मिटींग एटेंड करता तुजें तूं ग्रामसभा एटेंड करता कायदो आसा खबर आसा कंप्लेंट दिवपाक जाय कोणा इलिगल कन्स्ट्रक्शन आयलें तुका कंप्लेंट दिता मरे पण कायद्यान आयकून घे तुका कंप्लेंट दिता दिता मागीर तुवें सर्वेशाक नाजाल्यार तूं ऑन बिहाफ ऑफ सर्वीस तुवें कंप्लेंट दिवपाक जाय आसली कित्याक हांव आतां कितें कंप्लेंट घाले आतां हें जालें म्हणटकीर तुगे म्हाका हांव आतां म्हणजे तेजेर एक्शन घेवप ना हांवें एक्शन घेना म्हणला कंप्लेंट घेना हांवें घेना म्हणला खंय तूं यो पुलीस स्टेशनार ना कितें यो राव आतां म्हज्या वाड्यार नाका कित्याक म्हाज्या वाड्याचेर काय बरें करूं ना लोकांचें तें तूं रिप्रेझेंटेशन तुमकां 7 दिसा गणपती जालो हांव तो बोर्ड काडटलो कोण पळया रे आवाज केला कोण बोर्ड हांव तो बोर्ड काडटलो पळय म्हाका प्रेस स्टेटमेंट दिवपाचो ना कळ्ळें तुका हांगा तूं खरें सांगता हांव हांगा सगळे वाट लायता म्हणटा आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता आमच्याच भितर झगडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना एवरी टायम मिडिया येता 4 गोश्टी वाडयता मागीर सारकें सण सगळ्यांचो आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे काल सेटल जाल्ले आतां तो बोर्ड तेच्या वयर लायलो आमी बोर्ड तेंचो काडलो तेणे वयर लायलो आमी काय म्हणूना सोंपयल्ले ते सोंपयल्ले आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता तुका एडमीट करता काडलो आनी म्हाका नाका न्ही म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचें तेणें बरें करूं ना कांयच करूं ना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूं ना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांची कोणाच्या भुरग्यांची जॉबाची गेला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोवर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमच्या सगळ्या हांकां खंयच्याय TA JEE सगळें तुमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच कितें जाता रे म्हाजो काका तुका सांगता कदंबान आशिल्लो आतां 3000 सॅलरी पेन्शन मेळटा का हो फ्युचर ना कांयच बरें करता न्ही तो कांयच बरें करना जाल्यार कित्याक बोर्ड लावपाक जाय
बोर्ड कित्याक लावपा जाय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता कळ्ळें तुका सगळ्यांक सांगता फक्त तो केटीसीन लायता मेकॅनिक घालपाक लायता ते कंडक्टर ड्रायव्हर करता कोणाक जे करपाक जायना टीए कोण शिकलेले ना ग्रॅज्युएट ना कोण 12th कोणी पास करूं ना इश्यू जाला बॅनराचो इश्यू सोडून तो आमदाराच्या कामाचे उलयता आमदारान ऑलरेडी 80 ताणें आमदारा वांगडा बसचे आनी बसून ताणें लिस्ट चॅक करची 80 वयर भुरगे हांगा कामां लागलेले आनी ते फक्त कंडक्टर आनी ड्रायव्हर न्हू सगळे पोस्टां लागलेले ताका तेज्या वाड्यार 4 जाण लोक भुरगे कामां लागले ते ताका खबर ना ताका वाड्या वयले कांय खबर आसना फक्त बॅनराचो इश्यू गुणयता आतां तो इश्यू करता ताका बॅनर हांगा लागलेलो नाका ताका आपल्यालो बॅनर लागलेलो जाय ताका लागून तो आमदाराक हे करता म्हणल्यार आमदार रॉंग म्हणून दाखोवपा वता ताणें लिस्ट घेवची आमदारा कडेन बसचें आनी आमदाराक विचारपाचें बाबा तुवें कितले भुरग्यांक कामां लायल्या पयर आमी डिस्कशन करता आसतना सुद्दां ताका खबर ना की ताज्या वाड्यार 4 जाण भुरगे कामां लागल्या म्हणून कित्याक ताज्या वाड्यार लक्ष आसना आता गटराचें सुद्दां कितें काम आसल्यार तो पंचायतीक ब्लेम करता एवरी टायम तो पंचायतीक ब्लेम करता पंचायती कडल्यान सगळे निवळ करून दितात लेबर दिता एवरी टायम लेबर अवेलेबल आसता तेणें फक्त सांगपाचें आसता सेक्रेटरीक बाबा आमच्या टायमार आपल्या लेबर जाय म्हणून पूण तो त्या टायमार एक्टीव आसना जेन्ना काम करपाचें आसता तेन्ना तो आसना आतां हांगा आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हूण आहा हांव पंच हांगचो पंच हांव ह्या वाड्या वयलो पंच आनी आमी कमिटी म्हूण हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडले फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळे करता ते हेजे पोटान दुखता आनी हो फक्त इश्यू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी तेंच्यांनी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला हे सारखे जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर इश्यू म्हणल्यार तो बॅनर तो म्हणटा तो जागो आपल्यालो जागो कोणालो न्हू जागो पंचायतीचो आनी पंचायतीन आमी एज अ कमिटी म्हणून परमिशनाक घातलेली आहा 21 दिसांची 21 दीस जाले म्हणटकीर आमी बॅनर आर्क कितें आमी लायता लायट घालता डेकोरेशन करता ते आमी काडटात 21 दीस जाले नंतर आता 21 दीस जाय जर आमी तो डेकोरेशन करतात तो आता तो वाडो म्हणल्यार तो दवरले आनी वृंदावनाच्या मदीं पडटा थंय आमी बोर्ड लायला कोण ओपोज करता तो बोर्ड ओपोज करता विनायक आनी मानतेश आनी तेच्या वांगडा 4 जाण भुरगे येता आनी थोडे भुरगे अशे आहा जे हांगा गांवचे न्हू म्हणल्यार ह्या पंचायतीचे न्हू भायल्यान येता आनी इश्यू करतात ते वाड्या वयले न्हू कोण बरें ना तांकां वाड्यार गणपती आसता पूण वाड्यार केन्ना पांय पडपा येना ते 7 दिसा गणपती पुजता आमी वाड्यार पांय पडपा येना वाड्यार कसले कामां हेल्प करपा येना आतां गणपती म्हणटकीर सगळे वाड्या वयले लोक एकट्यान जाता लोक कितें तांदूळ दिता आनी कितें दिता सगळे येवन हेल्प करतात पूण हे केन्ना एक्टीव आसनात फक्त हांकां कितें बोर्डाचो इश्यू आहा म्हणल्यार बोर्ड आमदाराचो लागपा नाका आपलो लागपा जाय अशें म्हणटा गेले म्हणून हो इश्यू आहा पळय हे बोर्डा खातीर काय आमदार भुरग्यांच्या कामां लायना म्हणून आमदारान ऑलरेडी सगळीं कामां केल्ली आहा आमदारा मुखार काम दिले आमदाराचं काम दाखवून दिले आमदार सगळीं कामां करता आमची कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्या वयली कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्यार 25 ते 30 भुरगे कामां लागल्या ते आमदारा फुडें व्हरपा जाय न्हू भुरग्यांक आमदारा फुडें व्हेलो पुस्तकीत दाखयले क्वॉलिफिकेशन जाल्यारूच जाता न्हू ते तूं घरा कडेन बसोन आमदार काम करना म्हटल्यार तें काम जावपा ना ते भुरग्यांक आयज पर्यंत खंयचे तरी तेज्या वाड्या वयलेच भुरगे हाडपाचे आनी तेणें त्या भुरग्याक व्हरोन आमदाराक सांगला बाबा हेजें काम कर म्हणून तें दाखोवचें तेणें कांय करूं ना आपल्याच्या नांवाची पब्लिसिटी काम करूं ना काम करून घेतलेलें काम जाता काम केलें जाल्यारूच काम जाता काम करना जाल्यार कांय जायना आतां दुसऱ्या वाड्यार दवरले पंचायतीसून तो पंच आहा ते सुद्दां आपल्याली कामां घेवन आमदारा फुडें येता ती कामां जाता म्हाजी कामां जाता म्हाका स्वताचो एक्सपिरियन्स आहा ही कामां जाता सगळीं नांव कितें तुमगें विजय सुरमे